नवी स्टार्ट जावंक जाता. वाय नॉट हांगासरूच आयजूच मे बी समबडी हांगासर कोण हा पयलो आसतलो तुका आनी हांगासरूच तांची जर्नी स्टार्ट जावंक शकता ह्याच ग्राउंडार. सो खेळत राहा, ट्रेनिंग जातली बट गेमी मोस्ट इम्पॉर्टंट इज गेम्स. आणि खूप जाणांक खबर आसतली हांगासर आतां आमी खूब जाण वेटरन्स खेळटा आणि आता आमकां फुटबॉल इजी दिसता कित्याक नॉलेज येता, खूब गेमी खेळटा. सो भुरग्यांक सांगता एक कोण आहात यंगस्टर हांगा सांजो दे आरियल आनी नुवें क्लबान खेळत राहा गेमी. नॉट ओन्ली हे इन द विलेज, इवन ओपन टुर्नामेंट तितूरूच आमी इम्प्रूव जातात. ओपन टुर्नामेंट खेळा कित्याक ओपन टुर्नामेंट्साक कोच ना कोण ना, तूंच हाय, तूंच सॉल्व करताय प्रॉब्लम, तूंच इम्प्रूव जाताय आनी जेन्ना तूं इम्प्रूव जाताय तेन्ना तूं ते आनी केन्नाच वचना तुजे गेमींतले. सो खेळत राहा आनी परबी दोनी क्लबाक सांजो दे आरियल परबी तुमकां जिखले म्हणून आनी नुवें क्लबाकूय परबी बरें खेळले आनी सेकेंड हाफ मातसो सेकेंड हाफाक पावलो हांव बट एन्जॉय केलें सेकेंड हाफ. गोल पळोवंक मेळ्ळें, क्लास गोल तो कॉर्नरीचो बरो गोल, मागीर हांगासर क्रॉस आसा तो काय बरो गोल आनी प्लेयरूय बरें एन्जॉय जालो पळोवपाक तुमची गेम. ऑल्दो ग्राउंड तितलो बरो नासलो हांव जाणा मतां आनी बरें खेळपाचें तुमी बट देव बरें करूं. सांता क्रूज क्लब कावलो सिंग म्हाका आपयलो आनी मान दिलो. आनी दोनूय टिमीच्या पंगडान आमी सांजो आरेल हांकां परबी दिता आनी नुवें हांकां बरी येस हांव दिता. आमचो सांता क्रूज क्लब जायते बरें आमच्या गांवांत करता, देखून आमी खुशाल जाता आनी देवाचो आशिर्वाद ह्या क्लबाचेर आनी ताच्या वांगड्यांचेर आमी मागता. तेच बरोबर UK क्लब, UK कप हे घडून हाडल्यार सुमार 4 वर्सां भोगतात म्हणून आमकां सदूच भोगता आनी तांकांय हांगासर आसात आमचे UK भाव आसात ते खूब आदार करतात आमच्या क्लबाक. तांकांय काडून तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमी सगळीं ही गेम बरोवन गायली देखून तुमकांय एक एकल्याक शबासकी आनी दिनवासकी. देव बरें करूं. See you.